येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेगाच्यो हेडलायन्स. जुवारी न्हंयतल्या मँग्रोजात जप्त केले 8 कॅनोएज आणि सक्शन पंप. सगळ्यो बोटी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्या ताब्यात. येवपी राष्ट्रीय खेळा संबंधित कांय गजालींनी राज्य सरकाराचो उणाव. तरीकय खेळा साहित्य खरेदी करपाक खेळा संघटनाक वाटल्यात 19 कोटी, सांगले खेळा मंत्री गोविंद गावडे. 8 सप्टेंबराक संवसारभर मनयलो मदर मॅरीचो जल्मदीस. शुक्रारा वालंकिनी मद्रास तशेंच सांताक्रूजच्या 4 पिलरा कडेन मनयले सायबीण मायेचे फेस्त. भावार्थ्यांनी गर्दी करून घेतले सायबीण मायेचे बेसांव. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. जुवारी न्हंयतल्या मँग्रोवात 8 कॅनोएज आणि सक्शन पंप जप्त केले. दक्षिण जिल्हो अधिकाऱ्यान केपेचो डेप्युटी कलेक्टर आणि कुडचडच्या पुलीस निरीक्षकाक बरोबर घेवन ही कारवाय केली. सगळ्यो बोटी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्या ताब्यात दिल्यात. आमी कुडचड्यात खाजनावळ ही तुमकां फाटो दिसता हो जुवारी न्हंयचो फाटो. आनी हांगा काल कोणी तरी एक 9 जी रेंव काडपाची होडी हाडून दवरलेली आसा. आनी राती कुडचडे पुलिसांक मॅसेज आयली आनी मामलेदार केपें ताणें सांगलें की पुलिसांक सांगलें की ह्यो होडयो सगळ्यो तुमच्या अंडर येवरा आनी त्या प्रमाणे आज जप्त केल्ले आसा. सगळी होडी 9 होडी आसा तातूंतली 2 होडी आसा ती बुडल्या आसा. अशें कळटा की हे होडी जेन्ना पयर एक रेड पडलेली शिमेर कापशा आनी तेन्ना ही होडी थंय यूज जाताली. पूण कांय कारणान जेन्ना कोस्टल पुलीस जावं बाकीचे पुलीस कॅप्टन पोर्ट जेन्ना आयले तेन्ना म्हाका दिसता लिपोवपा खातीर हांगा होडी हाडून दवरल्या आनी ती कोणी तरी ताजे मागीर कंप्लेन केली आनी ती आज कुडचडे पुलिसाचे DYSP केपें DYSP निलेश राणे, वैभव नायक जे PI आसा तशेंच मामलेदार प्रताप गांवकर हांणी जॉयंट रेड मारली. तातूंत भितर होडी व्हेला तशेंच एक सक्शन धरला. आनी आतां कोस्टल पुलीस जेन्ना आतां स्पॉटार आयले तेन्ना पयला कोस्टल पुलीस आयले ते कॅप्टन पोर्टान तांच्या पुलिसांची तांच्या अंडर गेल्या पोर्ट अंडर आनी ते आतां ती लिफ्ट करतले. ताणें म्हणलां की 2 होडी आसा ती भितर बुडलेली आसा आनी ती काडपाक खूब प्रयत्न खूब त्रास आसा. त्या खातीर जी मेळटली ती होडी ते व्हरून तांचे कस्टडीन घेतले. आतां कळटलें की होडी कित्या खातीर यूज जाल्ली आनी कोणी हाडून दवरल्या. अजून ताजो कोण तरी मालक अजून तरी फुडें आयलो ना अशें पुलिसांनी सांगलां. तर रेवूय जे प्रताप गांवकर जो मामलेदार ताणें सांगलें की हांगा रेवूय आमकां कांय मेळना आनी हांगा एस्कावेशन जालना. हे एरिया आसा ती आमी फुल्ल सील केल्ली आसा आनी जो हायकोर्टाचो हें आसा जजमेंट आसा त्या प्रमाणे हांगा रेंव वेवसाय हांगा कांयच जायना. पूण कोणी तरी आपल्या सेफ्टी लागून ही होडी हाडून हांगा दवरल्या. ना राती कितें जालें PI म्हाका कॉल केली जाल्यार मिडनायट अरावंड 12 o'clock की ते शेरपॉड म्हणटा ते बाग म्हणटा त्या प्लेसीचेर अरावंड रिवराक अरावंड 7 to 8 मेटल कॅनोयज आसा आनी 1 कॅनोय विथ सक्शन पाम्प. सो हांवें तेन्ना रातची 1 जाल्ल्यान ताका तेन्ना तें डायरेक्शन दिलें की यू जस्ट पुट अ गार्ड. सो ते गार्ड घालून ते हे केले आनी आमी मॉर्निंग 7 o'clock हांवें म्हाजी टीम एंटायर टीम मायन्स स्पोर्ट्स लाटी सगळे आमी PI आमी सगळे ते इन्स्पेक्शन केले. सो इन्स्पेक्शनाक पयलें जाल्यार ती 7 मेटल कॅनोय आसा एंड लुक्स लायक त्यो म्हाका दिसता सँड मायनिंगाक इनवॉल्व जाल्ल्यो अश्यो त्यो आनी एक सक्सेशन पंप आहा. बट हावेवर एंटायर स्ट्रेस केलें जाल्यार इन दॅट एरिया देर इज नो सायन ऑफ एनी सँड एक्सट्रॅक्शन एंड आमी ऑलरेडी वी आर कीप द विजील. म्हाका फक्त डावट पडटा खंय तरी अदर प्लेसीस अदर तालुकाक एखादी रेड पडली आसतली आनी त्या खातीर त्यो हिंगा हायड करपा खातीर ह्या भितर इनर रिवॉल्टाक तेमी एखाद्यो त्यो लिपून दवरल्यो आसतल्यो. सो आमी त्यो सगळ्यो अटॅच केला आनी आमी त्यो वी आर हँडिंग ओवर टू द कॅप्टन ऑफ पोर्ट टू फायंड आउट द लिगॅलिटी ऑफ दॅट ऑल द कॅनोयज. आनी कोणा ओनर बीन तसं काय मेळनात मग क्लेम कोणी करना रजिस्ट्रेशन बी कांयच ना. क्लेम काय कोणी करना. क्लेम काय रेवूय तसं सँडूय काय मेळना ना. सँड एक्सट्रॅक्शन तशें कांयच मेळूना. गो 365 खातीर प्रहार सावड्डेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. 2023च्या गोंय बीच शेक धोरणांक राज्य मंत्रिमंडळान आयज मान्यताय दिली. 90% शेक अनुभवी शेक वेवसायिकांक जाल्यार 10% शेक गोंयांतल्या नव्या उद्देजकांक दितले. मंत्रिमंडळाच्या हेर म्हत्वाच्या निर्णयांत लोखंड खनिज डम हाताळणी आणि DRDA कडल्यान मोला खातीर पर्यटन खात्याकडे जमीन हस्तांतरणाकूय धोरणात्मक मान्यताय दिली. It is an approval of the Goa State Check Policy 2023
आज कॅबिनेटान एप्रूव केल्ली आसा. शेक पॉलिसी एप्रुवल केला 90-10 रेशोचेर. 90% दोज वर द एक्सपिरियन्स आनी 10% न्यूज जे नवीन जे कोण शेक आहात पळय न्ही घालपाक सोदता न्यू भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपा खातीर गोवन आशिल्लें तांकां खातीर 10% रिजर्व दवरल्या. एंड देर इज एन पॉलिसी फॉर रेग्युलेटिंग द आयर्न ओर डंप हँडलिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. डंप पॉलिसी आनी शेक पॉलिसी दोन्ही आज जे आसा ते कॅबिनेटान एप्रुवल दिल्ले आसा. ट्रान्सफर ऑफ लँड ऑफ द 2000 स्क्वेअर मिटर टू द विलेज पंचायत बाटी. गव्हर्मेंट लँड विलेज पंचायतीक दिता आमी. Grant of ex post facto approval extension of services to Dr. Sushila Mendes, professor in the history for the government college for on superannuation. 10,000 square meter lands ची थंयसरली जी आहा पळय ती टुरिजम डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर केला. युनिटी मॉल गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आसा त्या खातीर आमकां बीड करपाचें आशिल्लें म्हणून पयलीं 10,000 टुरिजम डिपार्टमेंटाक दिला. सो दॅट टुरिजम डिपार्टमेंटान ऑलरेडी युनिटी मॉला खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन डिमांड केला. एप्रुवल ऑफ द ट्रान्सफर ऑफ लँड फ्रॉम द DRDA to tourism department for unity mall. Introduction of the single file system into the director of the public grievances. Proposal for the amendment of the increase in the stipend of the SC/SC trainees in the labor welfare center. Providing laying, testing, commissioning of the sewage network and trenchless methods and including the construction of the manholes etc. in Penjim. Ex post facto approval for the sanctioning take up on work by the PWD department, additional work, Panji and surrounding. It is awarding for the project management consultancy for the Darasho company for the Kunbi handloom village at Sangem. Grant of approval of the expenditure sanction of the 63 crores towards the wellness pharmacy at the Goa Medical College. वेस्ट ट्रिटमेंट युनिवर्सल वॉकवेच्या भितर स्मार्ट सिटीन टेंडर केल्लो. पूण आमी जेन्ना एग्जामीन केलो पळय तेन्ना सिवरेजीचे जे नेटवर्क घातलेले ऑलमोस्ट खूब वर्सां पयलीं. सो आतां वॉकवे करतरी कॉन्क्रीट रोड करतले आनी तेजे पोंदाक जे ऑलरेडी एक्झिस्टींग सिवर लायन आहा ती डिटोरेट जाल्ली आहा. सो तितून स्मार्ट सिटीचे भितर तितून ते ना. सो कॅबिनेट एप्रूव केला की PWD अंडर ते पयले करचे आनी मागीर स्मार्ट सिटी वयल्यान युनिवर्सल वॉकवे करतले. Grant of the approval of the sale of the Dr. Tristão Braganza Dr. Kunna Sports Complex at the Kasaulim हायस्ट बिल्डर for the highest bidder, H1 bidder. खूब वर्सां जाली बंद आशिल्ले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सची वेगवेगळी शॉपां ते आमी लिजाक दिवच्या पेक्षा थंयसरल्या हायस्ट H1 बिडर कोण येतलो पळय न्ही ताका लीज करतले. प्रिफरन्स इज गिवींग फॉर दॅट लोकल्स ऑल्सो फर्स्ट एंड इफ नॉट लोकल इज कमिंग देन वी आर गिवींग फॉर द आउटसायड दॅट पंचायत. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, शुभाशीष गोवेकार आणि निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. असोळणेच्या आदीम काळांतल्या पुलाचेर नदर मारल्या आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान. ह्या पुलार येरादारी बरीच वाडल्या. लोडेड ट्रक ह्या पुला वयल्यान धांवतात. जड गाडयांचे वजन हो पूल कितलो तेंप सांबाळटलो ह्या विशीं थळाव्यांनी दुबाव उक्तायला. पळयात. ब्रिज म्हळ्यार न्हू लिबरेशन टायमाचेर हो ब्रिज आहलो तेच्या पयलीं कोलोलो फोंड्या आहलो पयलो मागीर तेंप तो बांदून गेल्लो. आतां कितें जालां त्या ब्रिजाक कोण काम कोना हेचे जायत्यो ट्रॅफिक जायत चलता. चड व्हड हेवी ट्रक वयताय हेवी गाडी चलताय जायत्यो आनी चड जाल्या ट्रॅफिकूय. कुंकळेच्यान जर कितें जालें जाल्यार काणकोणच्यान कुंकळेच्यान जालें जाल्यार सगल्यो त्यो गाडयो डायवर्ट करून ते सायडीन धाडटाय. ताका लागून हांव मागोता सरकारा कडेन PWD मिनिस्टरा कडेन हे कडेन हो रस्तो हो आतां ब्रिज आसा तें काम कोण बरो करता म्हणटा. हे ब्रिजी काम म्हणून तेमी कोल्ल्या ना हालीं बेस्ट सिमीट गाड्या दवरल्या. इतली वर्सां जालीं हे ब्रिजार तेमी कामो केलें ना. बाबा ब्रिज केदो कितें जातलो तें सांगूंक जायना. चड हेवी गाडयो चलता. दीस एक्चुअली ही जेन्ना केल्ली पळय ब्रिज तेन्ना तेजे लोड कॅपॅसिटी वॉज नॉट केप्ट इन मायंड एज ऑफ टुडे. आयज पळय लोड कॅपॅसिटी जाता. फॉर एक्झाम्पल आतां कुंकळे त्या वाटेन जेन्ना बंद पडले खंयच्यानी रोड ब्लॉक जाता एक फावटी हांव जाणा तेन्ना कितें जाता तो सगलो लोड ह्या ब्रिजी वयल्यान वयता. नंबर 1. नंबर 2 आतां पयलीं आमचे बिझनस इतले नाशिल्ले ब्रिजे त्या वाटेन. आतां फॉर एक्झाम्पल ती कोडबण जेटी इज बिकम बीग कमर्शियल हब आनी डेली थंयसर 400-500 पासून ट्रक वतात. तर ते ट्रक दे फुल्ली लोडेड ट्रक्स. सो ते इतले व्हडले लोडेड ट्रक्सूय वयतात तेजे वयल्यान. सो देर इज इनफ प्रेशर ऑन दीस ब्रिज. सो समथींग हॅज टू बी डन अबाउट इट. नवो पूल जाय जाल्यार प्रस्ताव दियात मुख्यमंत्र्यान सांगला खंय. वेळीच्या आमदारान सांगला
पंचायतीन प्रपोजल घातलें जाल्यार आमी मुख्यमंत्र्याक कळीत करतले. फाटीं आमी सोगटे सरपंचांक घेवन की आमी पासून आमी सीएमा पासून मेळ्ळे. सीएमा त्या दिसा पासून घायलो ते सीएमान म्हणल्यार प्रपोजल दियाय म्हूण तुमकां जाय जाल्यार न्यू ब्रीज जाय जाल्यार प्रपोजल दियाय म्हणून. सो पंचायतान दोनी चिंची लागता आमकां आसोलनाय लागता कनेक्ट जाता. सो तांचो जो प्रपोजल येयलो जाल्यार तांकां न्यू ब्रीज जाय जाल्यार हो प्रपोजल घेवन हांव सीएमान बरें दितलो. कित्याक हेजेर व्हेकल्स आतां चड जाले कडेन आसा. व्हेकल आतां कितें जालो सगळें ट्युरिजम वाडलां. हिंगसून आगोंदा काना कितें वयता सगळें ट्रॅफिक हे ट्युरिस्ट आहा ते सायडीन वयता. प्लस वयता आसतना वदर थिंगा पार्किंगूय करता आनी थिंगा हे फोटो बिडो काडटा हिंगा तेन्नाय ट्रॅफिक थिंगा जॅम जाता. सो थिंगा वीथ वाडोवपाची गरज आहा कित्याक ट्रॅफिक आतां वाडला ते भाशेन. जर पंचायतीन दिले जाल्यार मागीर तूं पंचायतान ते प्रपोजल घेतले लोकांनी ते घेतले जाल्यार आमी ते फॉरवर्ड करतले सीएमान. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार. देवान दिले कर्मान व्हेले अशी ऑफर आसा. हे म्हणीक धरून नगरपालिकेन दिले पूण गाडयावाल्यांनी व्हेले अशें दिवचल बाजारांतले वेव्हार पयल्यार म्हणूं येता. पळयात दिवचलच्या मार्केटांतली भाजीवाल्यांची व्यथा. दिवचल मार्केटात सोपो फारीक करून बसपी बारीक सारीक भाजी विक्रेते आसात. सकाळीं 7 येवन दादले बायलां भाजी विकपाक बसतात. इतल्यांत मदींच 4 व्हिलरी घेवन कांय विक्रेते येतात आनी ह्या भाजीवाल्यांच्या मुखारच गाडी पार्क करून गाडयेंतली भाजी विकपाक लागतात. सवाय म्हण लोकय थंय झोपय मारतात. हो देखाव पळोवन सोपो फारीक करून दीसभर वतात बसलेल्या भाजी विक्रेत्यांक कितें दिसपाचें? पालिकेक हें खबर ना हय? अरे आम्ही आता बाबा एक 7 घेऊन बसला 7 येऊन 11 जाली 11:30 आमचं गिरायक ना 2 गाडी घेऊन येले ते आले हांव गेले पुढे रोवपाक तेंकाडे ते म्हाज्या आंगार येयले आनी ते आले न्हू ते म्हणले तूं उलय नाका आमी उलयता म्हणले तेंका ट्रेन बसोनी अशें म्हणलें ते सांगता आज गाडी आली मेट्रो ट्रेन जायली 4 गाडी आली 2 जायली आमी कितें करपाचें हांगा तूं म्हाका सांग पळया. आता 7 येयले अजून बरी जावन आमकां आनी लोकांचो पयशे जावंक नाका आमकां जमल्याक आमचो हो वेपार सोंपना भायले पळय येता आनी गाडयांनी हे गाडयो लायता आनी सवाय दिता आनी ते वयता. आमी हांगासर घेतलेलो वेपार आमचो हांगा उरता उरलो का आमकां तो भायर उडोवचो पडटा. आमी कशें पोट भरपाचें हांगा? म्युनिसिपालिटीन हे कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय. तुमचो सोपो कितलो घेता हांगा ते? आमचे 40 रुपया. आनी तुमी सद्दी बसता? सद्दी बसता. आनी हे कितकेशे लोक येता हांगासर अशे गाडी? हे गाडयो लावन येता ते भायर बसता न्हू मागीर ते मदीं येता. आमच्या मदीं येयले का नाडाक गिरायक सवाय मेळ्ळे का ते व्हरतले न्हू गिरायकाक पूण आमी आमचो वेपार हांगा उरता न्हू. आमी मागीर तो कितें करपाचो भायर उडोवपाचो वचपाचो. कितके जाणां आसा? आमी कांयच न्हू म्हणल्यार 30 लोक आहा 30 लोक आहा बाबा. तेन्ना म्युनिसिपालिटीन कितें तरी हेजें एक्शन घेवचें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी ओंकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 8 सप्टेंबराक संवसारभर मदर मॅरीचो जल्मदीस मनयतात. शुक्रारा वालंकिनी मद्रास तशेंच सांताक्रूज 4 पिलरा कडेन आशिल्ल्या कपेलात सायबीण मायेचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. ह्या निमतान भक्तांनी मोठ्या संख्येन गर्दी करून सायबीण मायेचे बेसाव घेतले. पळयात कांय भक्तिमय खीण. फक्त गोंयांतच न्हू जाल्यार संवसारभर फामाद आशिल्ल्या वालंकिनी सायबीण मायेचे फेस्त 9 दिसांच्या नोवेना उपरांत शुक्रारा व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले. वेगवेगळ्या धर्मांचे लोक साबार आंगवण्यो हे सायबिणीक करतात. प्रितीच्या भयणी बाबनो, आयज आमकां सगल्यांक कुशालकायेचो दीस आनी कुशाल जावंक कारण आसा. आमी आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत नदर मारीत आमकां आमचो जल्माचो दीस येता तेन्ना आमी जायते फावटी जायते भाशेची तयारी करता. जावं बरो ड्रेस शिंवता
जेवण कितें करतलें ते ताचे बाबतीन आमी चिंत्ता. दुसऱ्यो जायत्यो वस्तू खूंय करतलीं बड्डे, कसो करतलीं, कोणाक आपयतलीं, कितें करतलीं, आनी हें सगळें करूंक कारण आसा तें म्हळ्यार कुशालकाय वाडोवप. आमच्या इश्टा मित्रा सोबें जावं गोंयच्या सोबें जे संबंद आसात ते वाडोवंक. असलीच आयज एक दबाजीक, हांव म्हणपाचो दबाजीक, आमकां सगल्यांक ही परब दबाजीक जावंक जाय. कित्याक आमचे सर्गीचे आवयचो जल्माचो दीस, आनी सर्गीचे आवयच्या जल्माचो दीस म्हणटच तिचो जल्म आमकां सगल्यांक आनी खेरीत भाशेन क्रिस्ती भावा भयणांक कुशालकाय. कित्याक सर्गीच्या मोगाळ बापान आमचेर सगल्यांचेर आपली दयाळ दिश्ट घातली आनी आंकवार मारयेक पातकावीन जल्माक हाडून आपल्या पुता वरवीं आमची सोडवण केली. 24 इयर्स जाता हे सायबीण घाल्लेल्या. फुडल्या वर्सा 25 इयर्स जाता. 25 इयर्स आमी ग्रँड सेलिब्रेशन करपाक चिंतलां. हें सक्सेस जावपाक सायबीण मागीर आमकां आदार दिवपाचो. 4 आम्या कडेन सायबिणीची परब करता. 9 दीस नोवेना केल्या आनी आयज आमी दोबाची परब करता. सगल्यांक तुमकां एक उनय बोरीत सायबिणीची परब आवडटा. गेल्या वर्सा आंगवण केल्ली आनी ह्या वर्सा सायबिणीन आमकां दिले, भुरगे दिले. एक वर्सा पयलींच दिले. आयज पांय पडो येयले. आतां तेंचे ह्या वर्सा ह्या जाग्यार येयले आमी, म्हणजे आतां तेंच्या मेन जाग्यार वचूंक जाय वेलांकिनी. चड उपकार आमच्या देवीक. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, समृता खानगांवकार आनी निखिल जल्मी. येवपी राष्ट्रीय खेळा संबंधीत कांय गजालींनी राज्य सरकाराचो उणाव आसलो तरी राष्ट्रीय खेळा पयलीं खेळा साहित्य खरेदी करपाक म्हणून सरकारान वेगवेगळ्या खेळा संघटनांक 19 कोटी रुपया वाटल्यात. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन शुक्रार सांगले. गोंयांत जावपी राष्ट्रीय खेळा सर्तीची येजमानकी करपाची तयारी आसतना खेळा मंत्री गोविंद गावडेन शुक्रारा सांगलें, सरकारान वेगवेगळ्या खेळा संघटनांक 19 कोटी रुपया वाटल्यात. दिल्लीत वा राज्यांत रायफल शूटिंग कार्यावळी घडोवन हाडपाक सरकार तयार आसा अशेंय तो म्हणटा. चडशे खेळ गोंयांत जातले अशें ताणें फुडें सांगलां. बींग एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आनी हो खेळ जर मुखार जर व्हरपाक जर जाय जाल्यार बऱ्योचश्यो काही गोष्टी आमी थोडेशे फाटी उरिल्ले आसा. तांकां इक्विपमेंट परचेस करपा खातीर किंवा डायट जो कोचिंग कॅम्प जो जाय त्यो काही गोष्टी थोड्यो फाटी उरिल्ल्यो आसा. पण प्रोसिजर जो आसा काही गोष्टी सगळेच काही गोष्टी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ ऑफिसर्स जे कितें डायरेक्टर आसा किंवा आमच्या लोवर स्टाफा कडेन आसता, फायनान्स डिपार्टमेंट लागता, फायनान्साच्यो क्वेरीज आसता, ते क्वेरीज आमकां कम्प्लाय करच्यो पडटा आनी ते कम्प्लाय केले नंतरूच ज्यो काही गोष्टी ज्यो आसात ते आमचे करता. आमी पर्सनली मॉनिटरींग आदरणीय आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री सुद्दां पर्सनली मॉनिटरींग करतात आनी काल आमी तांकां ऑलमोस्ट 19 crores आमी तांकां रिलीज केल्ले आसात. आय थिंक बाय टुडे मॉर्निंग तांच्या सगळ्या अकाउंटाचेर पयशे ट्रान्सफर जातले. आमी तांकां ऑल दिला, तांकां सांगलां आमी तुमकां तुमी जेंची बील जी आसतली तेजी 80% आमी तांकां पयलीं दितले आनी 20% आफ्टर व्हेरिफिकेशन आनी तांचो तो नॉर्मल जो प्रोसेस जालो पयलीं त्या रेडवाचेर ते जाता. आज पर्यंत आमी पयलो जे त्या वेळाचेर आशिल्ले पळय न्ही त्या वेळाचेर आमी दिल्ली अशें म्हणिल्लें, पण आज आमची यश अकाडमी जी आसा पळय न्ही तातूंत भितर फुडलो प्रॉस्पेक्ट्स आमी सपोज आमी इन्वेस्टमेंट जर करतात इन्स्टेड ऑफ गोईंग आमी थंय काही गोष्टी जर हांगसर जर जाता जाल्यार मागीर पुलीस ट्रेनींग म्हणून नाकात किंवा बाकीचे सगळ्यो जे आमचे NSS जे युनिट्स जे आसात किंवा NCC युनिट्स जे आसात तेजो फुली इन यूज आमी करपाचो तसो ठरयल्ले डिसिजन घेतिल्लें आसा. आमी दोनूय सायडीच्यान ओपन आहा. सपोज गोंयांत जर जाता आनी सामकें सगळी फॅसिलिटी आमगेली जर हें जर जाल्यार जाल्यार वी आर ओपन. अदरवायज वी हॅव ऑलरेडी बुकड म्हणजे पयलूच बूक केल्लें आशिल्लें. बट डेफिनेटली मॅक्झिमम आमी जे स्पोर्ट्स डे जाता पळय न्ही ते गोंयांत खेळपाचो आमचो प्रयत्न. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, मनीश परब आनी निखिल जल्मी. निमाणे गोंयांत घसघसून पावस पडलो. फुडले आनीक 3 दीस तरी घसघशीत पावस पडटलो अशें IMDन सांगलां. तशेंच खात्यान येलो अलर्ट जारी करून व्हडा प्रमाणात पावस आनी खर वारो घोळटलो अशी शिटकावणी दिल्या. बिरेस्तारा सावन कांय वाठारांनी घसघशीत पावस पडला. शुक्रारा हवामान मातशें थंड जालें. कांय केंद्रांनी तापमान 30 मेरेन पावलें जाल्यार हेर सगळ्या केंद्रांनी 25 ते 28 मदीं नोंद जाली. शेनवारा लेगीत हवामान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी अशाच हवामानाचो अदमास काडला. चड प्रमाणांत आनी सगळे कडेन पावस पडटलो अशें ते सांगतात. देखून लोकांनी सादूरताय बाळगुची असो IMDचो सल्लो. शुक्रारा चडावत आनी उणें तापमान अनुक्रमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 23 डिग्री सेल्सियस उरतलें.
ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.